Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हजी एक विनंती आसा की जशे सरकारान महत्वाचे कार्यक्रम रद्द केले आसा, अधिवेशन रद्द केले आसा, 144 कलम लागू करून जमावबंदी केल्ली आसा, हाली जावपी आमचो शिगमो आणि होळी हो कार्यक्रम सरकारी पातळीचेर सेलिब्रेशन करपाचो सुद्धा रद्द केल्लो आसा आणि अशे तरेन एक कंट्रोल करपाचो कोविडाचो एक प्रयत्न चालू आसा आणि अशा वेळार आमदारान आपलो वाडदिवस मोठ्या संख्येन लोकांक जमोवन मोठ्या दबाज्यान साजरो करप हे कितपत योग्य आसा? आज खंय तरी ह्यो नोकऱ्यो भायर सरल्यात, मोठ्या संख्येन नोकऱ्यो भायर सरल्यात, ताचे खातीर आशेन लोक आसा आणि आपूण जर ह्या वाडदिवसाक ना गेलो जाल्यार आमदार आपल्याचेर रागार जातलो. आपल्याचेर रागार जाल्ल्यान आपणाक खंय तरी नोकरी आपल्या भुरग्यांक ना मेळत ह्या शंकेन मोठ्या संख्येन लोक उपस्थित जावंक शकता आणि तांकां अशे तरेन तूं संकटान घालता. आणि ही जमावबंदी आसतना सुद्धा डेप्युटी कलेक्टर अशा कार्यक्रमांक कशें परमिशन दिवंक शकता? आणि सगळ्यात व्हडली गजाल म्हटल्यार कालचे जे सेलिब्रेशन जाल्ले तेतून हजारांनी लोकांक तेंच्यांनी आपयले, स्पेशली तेंच्यांनी बायलांक, जे पॉलिटिशियन्स आयज पर्यंत जे बायलांक यूज करीत आसात तांकां फक्त मिटिंगेक हाडून बसवप, तेंचे एम्पावरमेंट करप ना आणि तांकां गुलामगिरीन दवरप हे काल परतून जालें. आणि ते जे बर्थडे सेलिब्रेशन जे सत्कार बित्कार कितें केले ते सत्काराक सीएम आसलो, सदानंद शेट तानावडे आसलो. सो रुल्स फक्त गोंयकारांक लागता, गोंयकारांच्या शिगम्यांक लागता आणि तेका लागून ते फ्लाइंग स्क्वॉड दवरता. होळी खंय सेलिब्रेट जाता ना तेका लागून फ्लाइंग स्क्वॉडाचे नंबर्स आउट जाता. पूण हे पॉलिटिशियन आपणाक जाय ते करतात, जाय तशी मस्ती करतात, जाय तशे मिटिंग्स करतात, जाय तशें सेलिब्रेशन करतात आणि तेचेर कसलोच कोणाचोच कंट्रोल ना. आम्ही त्याच्या वाढदिवसाच्या विरुद्ध ना. तेणी वाढदिवस अवश्य करचो, तेका बरें आरोग्य गावचे, तेका आयुष्य लाभचे, हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा तेका. पण ज्या तरेन दयानंद सोपटे जो मांद्रेचो आमदार आसा, ज्या तरेन तेंच्यांनी तो बर्थडे सेलिब्रेट केलो, आमकां त्या सेलिब्रेशनाचेर आक्षेप आसा. एके वाटेन तुमी ऑर्डरी काडटात, साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा हांगा तुमी सेक्शन 144 लायतात, सगळे निर्बंध घालतात, लोकांक दाखोवन दितात की सरकार हे शिस्त, अनुशासन आणि बरे रितीन सगळो वावर करूंक शकता. लोकांची जतनाय, लोकांचे हेल्थ कोविडा पासून, ह्या कोरोना दुयेंसा पासून वाटोवपाक आमी कटिबद्ध आसा अशें दाखोवपाचो ते प्रयत्न करता. पण दुसरे वाटेन मुखेलमंत्री, गोंयचो मुखेलमंत्री जो राखणदार आसा, गोंयचो जो जबाबदार आसा, तो स्वता मुखेलमंत्री आपणाच्या आमदारा बरोबर, आपणाच्या मंत्र्या बरोबर, आपणाच्या कार्यकर्त्या बरोबर मेळोन एका माचयेर बसोन मास्क घालिनासतना, कसल्याच नियमांचे पालन करिनासतना त्या गर्देक ते स्वता वयतात, गर्देक इन्वायट करतात आणि सगळ्या SOPs जे आसा तेची पायामल्ली करून उडयतात.